सदगुरू हांव सुरवात तुजे कडच्यान करता कारण हे एक विचित्र निवडणूक आशिल्ली आनी कॅम्पेन बिम्पेन सगळें आमी फाटले खेपेकी अशी सुरवात केल्ली की कॅम्पेना वयल्यान सुरवात करया म्हणून कारण प्रत्येकाची ह्या कॅम्पेनाचे वेगवेगळे अनुभव आसात आनी असले कॅम्पेन म्हाका दिसता आमी तरी इतली वर्सां निवडणूक तयार करून केन्नाय पळयलें ना. वेगळ्या तरेचे कॅम्पेन, खूब एग्रेसीव कॅम्पेन, ते होर्डिंग्स धरून ते न्यूजपेपर एडवर्टिजमेंट मेरेन कॅम्पेन. कितें वेगळेपण दिसलें ह्या कॅम्पेना भितर ह्या खेपेच्या आनी हें कित्याक लागून वेगळेपण दिसलें? न्ही 2017 इलेक्शन जालें पळय तेन्ना सोशल मिडिया आशिल्ली पण फाटल्या 5 वर्षांत देशभर अशें प्रूव जालें की सोशल मिडियाचो अधिकाधिक वापर केल्यार ताचो प्रभाव चड पडटा हे हाजेर कन्विन्स जाले राजकीय पक्ष. आनी 2017 तितले प्रत्येक पक्षाचे IT सेल तितले एक्टीव नाशिल्ले. ह्या टायमार सगळ्याच राजकीय पक्षांचे IT सेल एक्टीव जाले. दुसरी गोष्ट अशी की त्या टायमार जे पॉलिटिशियन आशिल्ले ते सोशल मिडियाचेर आसनाशिल्ले पण नवे जे जनरेशन आयले, नवे आमदार मंत्री आयले ते एक्टीव आसता सोशल मिडियाचेर आनी ताजोय प्रभाव इलेक्शनान दिसलो. दुसरें हे पयलें इलेक्शन विधानसभा जेन्ना मनोहर पर्रीकर ना अशा टायमार. सो भारतीय जनता पक्षा भितर पर्रीकर आसतना एकूच लिडर आसतालो. ह्या टायमार लिडरूय थंय खूब जाले आनी म्हाका अशें दिसलें की प्रत्येक पक्षा भितर उत्साह दिसलो कारण नवे प्लेयर आयले. आम आदमी पार्टी आयली, रिव्होल्युशनरी गोवन्साचे आयुश्यांतले पयले इलेक्शन आनी दुसरें TMC. सो लोकां भितर एक आनी हाच्या भितर एक हे सुरू जालें उत्साह लोकां भितरूय आशिल्लो आनी आमचे राजकीय पक्ष प्लेयर चड वाडले कारणान कॅन्डिडेट चड वाडले ताज्या खातीर एक एग्रेसीव असो कॅम्पेन जालो असो म्हाका दिसता. बाकी इश्यू आशिल्ले पळय तशे इश्यू खूब गोंय पेटपाचे अशे इश्यू इलेक्शनान नाशिल्ले. म्हणजे आमी मागीर येवया पण सागर तुमकां दिसता ही होर्डिंग्स बिल्डिंग्स जी आसात ही लिमिटेड स्वरुपा भितर हाजे पयलीं आसताली. आतां अशें जालें की तुगे पावला पावलाक एक तर ममता बॅनर्जी दिसता नाल्यार केजरीवाल दिसता आनी मागीर ते दिसपा लागतकीर मागीर एक म्हयनेभरा भितर वत प्रमोद सावंत दिसपा लागलो आनी मोदी दिसपा लागलो आनी मागीर ताजे उपरांत म्हाका दिसता लास्ट काँग्रेस आयली मागीर काँग्रेसूय खंय दिसपा लागली. सो हे जे तरेची हे आसा इतली वर्साच्या तुमच्या अनुभवा भितर तुमी असली इलेक्शन किंवा असली कॅम्पेनींग पळयल्लें? ही आतां जी आतां तेणें म्हटल्या प्रमाण जी तृणमूल नांवाचो जो पक्ष गोंयांत पावलो आनी त्यांनी सुरवातूच केली की आतां जे सत्ताधारी पक्ष आसा त्यांचे अगेन्स्ट मोठ्या प्रमाणात कॅम्पेन करपाची. आतां ही कॅम्पेन कशा पद्दतीन करपाची हो त्यांच्या समोर प्रश्न आसलो. मागीर त्यांच्या लक्षात आयले की गोंयांत बरेचशे होर्डिंग्स आसा वेगवेगळ्या जे जायराती आसा अशा जाग्याचेर प्रायम लोकेशन तेंच्यांनी पळयलें आनी त्या जाग्याचेर व्हडली ममता बॅनर्जी आनी कितें कितें लावन तेंच्यांनी ते तयार केलें. आतां तेंच्यांनी एग्रेसिवनेस तेंच्यांनी दाखोवपाक स्टार्ट केलो म्हणटकूच रोखडोच आपवाले भायर सरले आनी आपवाल्यान ते सुरू केलें. मागीर अशें लक्षात आयलें अरे मागीर भारतीय जनता पक्ष कितें करता नेमको हो प्रश्न सहज चर्चेक आयलो. भारतीय जनता पक्षान आनी नेटान तेंच्यांनी सुरू केली. आतां हेतून फाटीं पडली ती काँग्रेस पार्टी. काँग्रेस पार्टीन इतल्या पद्दतीन करूंक ना कारण तांकां ती पयलींच्यान ती संवय आसा की संवय आसा काय संवय ना म्हणजे संवय आसा की चड पद्दतीची न करपाची संवय आसा न करपाची. पूण तेंची जी कॅम्पेन आसा पळय ती टोटली वेगळ्या पद्दतीची आनी भारतीय जनता पक्षाची कॅम्पेन आसा ही कंप्लिटली वेगळी. आतां हेचें उदाहरण तुमकां सांगता. सोशल मिडिया हो 2014 पासून खूब एक्टीव जालो आनी एग्रेसीव जालो. मोदीची जी निवड जाली म्हणजे मोदीचे सरकार आयले तेतून मोदीन पयल्याच दिसा जे भाशण केलें तेतून सांगलें की मैं सब लोगों को नमस्कार करता हूँ. खंय नमस्कार करता कोणाक? ये सोशल मीडिया ने बहुत अच्छी कामगिरी बजाई है हे तो सांगता. बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने हे जेन्ना तो सांगता हेचो अर्थ कितें की तेंच्यांनी एक्सेप्ट केलें तें. आज त्याच सोशल मिडिया तांकां नाका शेवट जाली. हेचें कारण कितें आसा की बाकीचे पक्ष शिकले, बाकीच्या पक्षांनी स्टार्ट केले आनी नेमके जेन्ना ते रुलिंगाच्या पार्टीच्या अगेन्स्ट तेंच्यांनी जे कॅम्पेन सुरू केल्ली तशीच कॅम्पेन आतां बाकीच्यांनी रुलिंग पार्टीच्या अगेन्स्ट सुरू केली. म्हणून तेंच्यांनी जे सुरू केले ते परते हड्ड्याचेर येता हे अशा पद्दतीन. हय पळय हांव लास्ट टायम म्हणलें की जांची होर्डिंग्स चड तांचे कार्यकर्ते कमी आनी जांचे कार्यकर्ते चड तांचे होर्डिंग्स कमी अशी एक विचित्र परिस्थिती ह्या निवडणुकीक आशिल्ली. तुमकां दिसता गोंयकारांच्या मनाचेर
ही होर्डिंग्स बिल्डिंग्स पळोवन आमी कितली प्रभावीत जातात. नाही तो एक प्रयत्न असता, पूण कशें सागरन जी सांगलें न्ही, म्हणजे फक्त सोशल मिडिया अशें न्ही, जेन्ना जेन्ना नवें तंत्रज्ञान येता तर ताचो वापर राजकीय पक्षां कडल्यान हाचे पयलीं जायत आयला. म्हणजे एक काळ असो आशिल्लो, म्हाका याद जाता 2007च्या इलेक्शनाक बी मोबायलाचेर SMS धाडटाले, BJPन सुरवात केल्ली. जेन्ना आमकां ते WhatsApp बी कांय WhatsApp बी नाशिल्ले, SMSचो मारो इतलो चलयलो की आमकां शेवटी सांगचें पडलें की तुमी SMS पुरो करा, कारण इतलो तो हें जाल्लो. अशाच तरेन सोशल मिडिया जालें. ह्या फावट तुमकां युट्यूबाचेर सुद्दां जर तूं कितें व्हिडिओ पळोवपाक गेलो जाल्यार तुका ते सगळे जायराती राजकीय पक्षांच्यो येताल्यो. म्हणजे नवीन तंत्रज्ञान वापर सगळे करतात. काँग्रेस कितें भितर पयस अशें ना. कॅम्ब्रिज एनालिटिकाचो इश्यू जो जालो तो काँग्रेसचोच जाल्लो, की सगळो डेटाबेज अभ्यास करून तांणी ताचें विश्लेशण करून फाटल्या लोकसभा इलेक्शनाक ते वापरिल्ले. म्हणटकूच तंत्रज्ञानाचो वापर सगळेच करतात. राजकीय पक्षान आतां कशें आसा की ह्या इलेक्शनान एक आक्रमकता खूब दिश्टी पडटा, की खूब राजकीय पक्ष आयले, नवे नवे राजकीय पक्ष आयले. आनी ताका लागून हें साहजीक आशिल्लें की होर्डिंग्स आसतलीं, बॅनर्स आसतलीं, सगळें जालें. पूण म्हाका ह्या इलेक्शनाची एक वैशिश्ट्य जी दिसता न्ही, की इतली आक्रमकता आमी अशी केन्ना पळोवनाशिल्ली. म्हणजे खरें म्हळ्यार कशें की हे इलेक्शनाचें स्वरूप जर पळयत जाल्यार सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी आनी बाकी सगळे अशेंच स्वरूप आसा हाचें. पूण ते एकठांय ना. ताका लागून प्रत्येक जाण वेगवेगळो हांगा इलेक्शन फायट करतात. ताका लागून हातून कशें जाला की भरपूर राजकीय पक्ष, ताका लागून कोण कोणाचो शत्रू हें स्पश्ट ना मुळान. म्हणजे काँग्रेस आनी तृणमुलाची झगडी जाली, आम आदमी पार्टी काँग्रेसीक लक्ष करपाक लागली. म्हणजे कोणाच्या विरुद्ध आमी निवडणूक लडटा हें स्पश्ट नाशिल्लें. तर हे एक मतदार सुद्दां आमचो जो एक संभ्रमीत अशा स्वरुपान दिसता. ताका लागून होर्डिंगां, हे प्रचार हाका लागून म्हणजे वोटिंगाची एकंदर आमी हें सुद्दां जर पळयलें न्ही, म्हणजे मतदार सुद्दां विचारान पडलो की आपूण कोणाक मत दिवप, हातूंतले कोणाक निवडप, कोण कोणाकडे झगडटा म्हणून. कोण कोणाकडे झगडटाय. जर गोंयांत नासता न्ही जाल्यार आमकां इलेक्शन बाबा गोंयांत आसा म्हूण कळचें नासलें. हय, म्हणजे हालींच्या केलें काळात व्हडलें वातावरण तेंच्यांनी ह्या होर्डिंगांनी तयार केलें. कारण तातूंत आमी भितर इलेक्शन कोविडाचे रिस्ट्रिक्शन्स आयले. कोविडाची रिस्ट्रिक्शन आसली आनी इलेक्शन लोकांनी सिलेब्रेट केली न्ही. नाही, तुका सगळ्यात पयलींचो काळ याद जातलो की एका तेंपार राजकीय पक्षांचो प्रचार म्हणजे खूब व्हडलो आसतालो. म्हणजे आमी सुद्दां ते मायक्रोफोन घेवन गाडयेंतल्यान वताले की ताई माई अक्का विचार करा पक्का म्हणून. म्हणजे ते इलेक्शनाचे दीस परत आयल्या काय कितें असो प्रश्न पडचो. इतल्या तरेन ही राजकीय प्रचाराची सगळी धूळ. ताई माई अक्का विचार करा पक्का, ते तुगे ताई माई अक्का तुगेल्यो होर्डिंग्साचेर तुगेल्यो येदी व्हडले सारके प्रायम स्लॉटांचेर सारकी दिश्टी पडपाक लागल्यो. युट्यूब ओपन केलो जाल्यार पयलीं तुगे राजकीय पक्षांची एड चलता. फेसबूक ओपन केलो जाल्यार पयलीं राजकीय पक्षांची एड चलता. हें जें जालें आतां पेडणे ते सत्तरी ते मुरगांव ते काणकोण मेरेन मतदारांचेर हाचो प्रभाव कितलो पडलो. मागीर कितले गोंयकारांनी होर्डिंग्स पळोवन दिपकावन तुगेले मत मारया अशें ठरयल्लें आसतलें. म्हाका निश्चितच प्रमोद ह्या गोष्टींचो मतदारांचेर प्रभाव जाला. ताका कारण अशें की TMC आनी काँग्रेस आक्रमक पद्दतीन सामकी सरकाराचे तुटून पडटले तांचे जायराती ज्यो आशिल्ल्यो तयार तांणी केल्ल्यो, विज्युअल्स जर ताचे पळयले जाल्यार ते बरे खर्च करून तांच्यांनी बरे दर्जेदार जायरात तयार केल्ल्यो. म्हणजे TMC आनी काँग्रेसची जर युट्यूबा वयली जायरात तुमी पळयली जाल्यार ती खंयचीय नॅशनल जायरात पळयल्या सारकीच आसली. इतकी सुंदर तांच्यांनी तयार केल्ली. आनी ती खंयचेय तुमी युट्यूब चॅनल काडले, खंयचीय वेबसायट काडली, कसलेय ॲप तुमी ओपन केले जाल्यार सगळ्यांत पयलीं ह्यो जायराती येताल्यो. एका फाटल्यान एक आम आदमी पार्टी, TMC आनी काँग्रेस एका फाटल्यान एक आसताल्यो. आनी म्हाका दिसता निश्चितच ह्या सगळ्या गोष्टींचो प्रभाव मतदाराचेर पडला. थोडो पडला आसपाकूच जाय, तितून दुबाव ना दिसता. हेतून एक जायरातीचो एक प्रकार सांगता तुमकां. हे जे BJPन एक जायरात सुरू केली, बदल दिसता म्हणून. आतां बदल दिसता हेचो अर्थ कितें? बदल जाय कसो दिसता काय कितें असो प्रश्न निर्माण जालो. आनी हांवें तांकां विचारलें, बाबा तुमी जायरात दितना थोडोसो विचार करपाक जाय. ते म्हणटाले आमी हांगासर करूं ना, नॅशनल लेवलाचेर केला. म्हणजे तुमी लक्षांत दवरा, ह्यो जायराती गोंयांत ज्यो पेपराचेर पब्लीश जाल्या हेचे डिझायन सगळें हें दिल्लीच्यान कोण तरी सामको फाटी आशिल्लो. कोणी तयार केल्लो तें खबर ना, पूण ताका ती स्क्रिप्ट आनी ती क्रिएटिविटी जाय आशिल्ली ती तेच्या हातून दिसूंक ना. पण एक मुद्दा म्हाका जाचे दिसता,